आमी हर एकल्यान म्हाका न्हू सगळ्यांनी सांगाता म्हणून एकच खातल एक पवित्र सभा जायचंय जेजून गेस्तेमानी मोळ्यांत मागल्लें जावन आसा. बापा ते समेस्त एक जावन जशें हांव तुजें तें तूं म्हजें तें एक जावन आसल्या बरी तांणी समेस्तांनी म्हजें तें तुजें तें एक जावच्या खातीर मागलां. म्हाका न्हू आमी एक जावन जियेसी. पूण थोड्या जाणांक एकवटान जियोंक नाका. तांकां पयस सरोन तांचीच म्हणली एक सभा घडीचय, तांचोच म्हणलें एक पंगड घडीचय, तांचेच म्हणलें एक गजमाता करूंक जाय. कित्याक थोडे फावटी ते खापाटी प्रवादी जावन आसात. ते बोकराच्या वेसांत आसचे बोलपे जावन आसात. शेळयांक सोरचे तसले जावन आसात. देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक. भोव मोगाच्या देवाच्या भुरग्यानो, देवाच्या दैवीक काकुतीन समिया जेसूच्या कृपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी सर एक कुटुंब कशें सांगाता मेळोन आसा. हो मागण्याचो वेळ भोव भक्तीपणी आमी करशिया आनी देवाच्या विशेष कृपेक आमी पात्र जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा सदांकाल तुमचे सोफे आसो, तुमचे सोफे आसो. एक ल्हानशे गिताद्वारे ही मागण्याची वेळ आमी आरंभ करया. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. 3 फावटी उपरांत पाठ करचो ना. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. पाठ करचो ना. माथ्या प्रमाणे समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवस्वर 7 13व्या वळीर तावन 20वी बोळ पर्यंत आतां हांव वाचतां. तुमी थंयसर पवित्र पुस्तक उक्त करून वाचयेत. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्सेस 13 to 20. जेजू हे परी शिकोवन दिवंक लागलो. अशीर दारवाट्यांतल्यान भितर सरा, कित्याक नासाक व्हरता तो दारवाटो रुंद, तो मारोग इस्कळ आनी तांतल्यान पयण करतले पुष्कळ. पूण जिविता व्हरता तो दारवाटो ल्हान. ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. फोडकेऱ्या प्रवाद्या विशान सत्राय घेया. ते तुमचेशी बोकऱ्याच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागटां. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो खुंडूंक मेळनात वा सारांट्यार अंजुरां काडूंक मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखाक पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख खातर उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. ह्या देवाच्या उतरांचेर नियाळ करच्या वखदा आमचो भावार्थ आमी परतून नियाळ करया आनी जिवाळ करया. आमचो भावार्थ कितें आमकां सांगता? आमी त्रिएक निजा देवा थंय आमी पातयेता. ताजे एकल्याच पुता समिया जेजू क्रिस्त थंय आमी पातयेता. तो आमचे खातीर मनीस जालो. मरिये माये थंय जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कसले. तो मेलो आनी उपरांत पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला म्हणून आमी पातयेता. तो परतून आमची जडती करूंक येतलो. त्या दिसा खातीर आमी राखून रावता. पवित्र आत्म्याक आमी सतमनता. काथोलीक पवित्र सभेक आमी सतमनता. मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आमी सतमनता. समिया जेजू क्रिस्त थंय आमा समेस्तांचे पातकांचे बक्षणे आसा म्हणून आमी सतमनता. सासनीक जिवीत आसा म्हणून आमी सतमनता. आमा समेस्तांचो भक्तांचो एकतार सरकार जातलो. आमी सासना जियेतल्या म्हणून आमी बरोबर आमी सतमनता. आमी सतमनता देव आमचे लागीं उलयलो म्हणून आनी देवान उलयलें उतर ह्या पवित्र पुस्तकांत आसा म्हणून आमी सतमनता. आनी पवित्र पुस्तकांत जे देव कितें उलयलां तें आमी सतमनता. आमी कितें जावन आसा म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता तें आमी सतमनता.
आमी कितें करयेत म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तें आमी सत म्हणटा आनी जें कितें आमी जावयेत म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तेंय आमी सत म्हणटा. तर सर्गींच्या बापा, तूं पवित्र पुस्तकांत उलयता आसतना तुजें उतर स्विकार करून तें सत म्हणून सत मानूंक आनी त्या उतरांच्या उजवाडान जियोन तुवें आमकां बसयलां तयार केलां तें शासनाचें जिवीत जडूंक आमकां मेस्तांक तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भोव मोगाचें न्हू, म्हाका उगडास आयलो एका टिचरीन एका भुरग्यांच्या क्लासींत भुरग्यांक बरेंकर विवरशिलें. तांकां तिणें विवरशिलें सर्ग म्हळ्यार कितें आनी सर्गार कसलो संतोश आसा, सर्गार कितली महिमा आसा, सर्गार कितलो आनंद आसा म्हणून. आनी उपरांत तिणें विवरशिलें यमकोण म्हळ्यार कितें आनी यमकोणांत कितले कश्ट आसात, कितले धगधणी थंयसर आसात. पालवनांत असलो उजो थंयसर आसा, मरणांतले किडे आसा थंयसर, वळवळे आसात आनी आमच्या पातकाची शिक्षा शासनाक आसा. हें सगळें विवरशिल्या उपरांत भुरग्यांक तिणें एक सवाल विचारलें. भुरग्यांनो, तुमच्या पैकी कोण सर्गा वचोंक आशेता? तुमच्या पैकी कोण सर्गा वचोंक आशेता ती तुमचो हात वयर करा. तक्षण मोगाच्यानो थंयसर आसल्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी हात वयर केले. पूण त्या भुरग्यां पैकी आसलो एक भुरगो, एका कोणशे आसलो, ताणें हात वयर करूं ना. टिचरीक अजाप जालें. सगळे भुरगीं सर्गा वचोंक आशेतात, पूण हो एक भुरगो सर्गा कित्याक वचोंक आशेना. देखून भुरग्यांक तिणें म्हळें, तुमचे सगळ्यांचे हात सकलात घाला. आतां हांव विचारतां टोनीक, कित्याक टोनीन हात वयर घालूं ना. तिणें विचारलें, टोनी, तुका सर्गा वचोंक नाका रे पुता? टोनी, तुका सर्गा वचोंक नाका रे पुता? म्हणटा आसतना तो इल्लो काव जेवन भियान म्हणल्या बरी म्हणलो, टिचर, तुमी आनी सगळीं भुरगीं जायचे जाल्यार सर्गा वचा, म्हाका वचोंक नाका. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मम्मीन स्पश्ट तरान म्हाका सांगलां, इस्कल जाल्लेंच दोतोन जाल्लेंच शीदा घरा जंय खंय वचोंक नजो म्हणून. देखून म्हाका सर्गाकी नाका, खंय नाका, शीदा घरा वचचें ना जाल्यार म्हज्या मम्मीचे मार म्हाका पडटात. भोव मोगाचें न्हू, तुमकां सर्गा वचा जाय गी या तुमकां यमकोणा वचा जाय? तुमकां सर्गा वचा जाय गी यमकोणा वचा जाय? खंडीत जावन तुमच्या पैकी सगळीं सांगतल्यात, वय म्हाका सर्गा वचा जाय, वय. पूण थोडे जाणां सांगूंक पुरो, सर्ग ना, यमकोण ना, देवी ना, देंवसार ना. देखून हांव सर्गा विशयान चिंता करना, यमकोणा विशयान चिंता करना. पूण पवित्र पुस्तक स्पश्टतान सांगता, किर्तनाच्या बुकांत 14व्या अवस्वरांत पयल्या वळीर, तशेंच 53 अवस्वरांत पयल्या वळीर, पिसो आपल्या काळजां सांगता देव ना, खोटी आनी नश्टी तांची चिंतना. पिसो मात्र म्हणटा आपल्या काळजान देव ना, देखून खोटी आनी नश्टी तांची चिंतना. पूण आमी मोगाच्यान सर्गा वचोंक आशेता. सगळीं क्रिस्तांव जावं दी, हिंदुवांची जावं दी, मुस्लिमांची जावं दी, फार्सी जावं दी, खंयच्याय धर्माची जावं दी, आमकां सर्गा वचोंक जाय. आमकां सासणीक जिवीत जाय, आमकां सासणाचें इनाम जाय, आमकां सासणाक देवाच्या मोकामाळाचो परजळ पळोवंक जाय, सासणाचें भोवमान आमकां हर एकल्यान जोडूंक जाय. आमकां कोणाकी यमकोणा वचोंक नाका आनी आमकां नाश जावंक जायना, नाका. आनी जेजू मोगाचें आमकां सासणाचें जिवीत दिवंक आशेता, मात न्ही आमी तें जोडिशें करूंक आशेता. देखून जेजू स्पश्टतान आमकां सांगता, अशीर दारवाटांतल्यान भितर सरा. कित्याक नासाक व्हरता तो दारवाटो रुंद, तो मार्ग इस्कळ आनी त्या वाटेन वेतेले पुष्कळ. अशीर दारवाट्यांतल्यान तुमी वसा. अशीर दारवाट्यांतल्यान गेल्यार मात्र सर्गार तुमी पावतल्यार. थंयच तुमी जर तर रुंद दारवाट्यांतल्यान वेतात, तो नासाक व्हरून पायता तुमकां. तो मार्ग इस्कळ आनी तांतू वेतले पुष्कळ. पूण सर्गावेची वाट, सासणाच्या जिविताची वाट, ती अशीर. तो मार्ग भोव अशीर आनी तो कठीण आनी तांतू प्रवेश जातले थोडेच. ताचो अर्थ कितें? सक्कडी मोगाचें न्हू, सर्गाक वचोन पावनात. सर्गा वचोंक सगळ्यांकी आशा आसा, यमकोणा वचोंक कोणाकी आशा ना. तरी मोगाचें न्हू, 16 जण सासणाच्या नासा वेतले, सर्गा वेचे नात. देखून जागृत रावा, जागे रावा म्हूण जेजू आमकां सत्राय दिता. लुकाच्या वांजेलांत 13व्या वस्वरांत 20 आनी 4 वळीर जेजू परतून आमकां सांगता. लूक चॅप्टर 13 वर्स 24. अशीर दारवाटांतल्यान भितर सरोंक हर प्रयत्न करा, कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर सरोंक प्रयत्न करतलीं, पूण तांचे वटी तें जावचें ना. ताचो अर्थ
100 जाणां प्रयत्न करतलीं सयत तांतल्यान वचोंक तांकां साध्य जावचें ना. देखून आमी केवल एक सोंपण पळयल्यार पावना हांव सर्गांव येता, हांवें एक सोंपण पळयल्यार पावना हांव हेमखंडा वचना, पूण तसल्या वाटेन आमी जियेजय, त्या रितीन आमी जियेजय. देखून जेजू म्हणटा जुवांच्या वांजेलान 14व्या वस्त्रांत 6व्या वळेर, हांवूच वाट, हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत. जेजून दाखोवच्या त्या सताच्या वाटेन चल्ल्यार मात्र आनी जेजून दिवचें तें भरोन ओमतोच्या मापान जिवीत जोड घेवन त्या परी जियेल्या वेळार मात्र खऱ्या वाटेन, खऱ्या मार्गार, खऱ्या दिशेन आमी पैण करतले आनी आमचे जिविताचे पैण, यात्रीक पैण सर्गार वचून तें पावतलें. मुंदरसून जेजू म्हणटा थंयसर मातेवाच्या वांजेलान 7व्या वस्त्रांत 20 आनी 1 वळेर, सोम्या सोम्या म्हूण म्हाका उलो मारतलो, हरी एकलो सर्गींच्या राजाक रिक्षो ना. मगार सर्गींच्या बापाची खुशी करता तो मात्र सर्गींच्या राजाक तो रिकतलो. देखून मोगाचें न्हू, ह्या संवसारांत 100 जण खोटे मनीस आसात. ह्या विशयान सत्राय सांगून जेजू आमकां तो म्हणटा, वय फोडकऱ्या प्रवाद ह्या विशयान सत्राय घेया. ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागटां. फोडकेऱ्या प्रवाद ह्या विशयांत तुमी सत्राय करा. ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात. बोकरे तुमी पळयल्यात, बोकरे शेळयो ते तकली पंदा घालून चलतात, ते गवळ्याच्या फाटल्यान येतात, ते सादे, ते बोळे, तांची उतरां भोव आपुरबायेचीं, मोगाचीं, तांचें जिवीत आपुरबायेचें. आनी त्याच रितीन थोडे जण वय शेळयांक नीज बोकऱ्यातावन मेकळे करचे तसले आसात. वय हांव उलयतां थोड्या पंगडांचे. न्ही जावन जेजून स्थापन केल्ली पवित्र सभा काथोलीक पवित्र सभा. 100 जाणांक हाचे विशयांत कळीत ना. काथोलीक म्हणलो शब्द खाथलो म्हळ्यार ग्रीक शब्दांतल्यान येता. खाथलो, KATHOLOU, खाथलो म्हळ्यार सार्वत्रीक, विशाल, विश्व म्हणल्या बरी सगळ्यांक आटावच्या तसली पवित्र सभा. वय ती सगळ्यांक आटापिता. इट इज होलिस्टीक. खाथलो म्हणल्या शब्दाक आनी एक अर्थ होलिस्टीक, सगळ्यांक आटापिता. जेजून स्थापन केल्ली पवित्र सभा काथोलीक पवित्र सभा. खडपाचेर सिमांव पेद्रूक म्हळें, सिमांव पेद्रू तूं खडप. जेन्ना सिमांव पेद्रून आपलो भावार्थ उसारलो, जेजू तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, तो भावार्थ म्हणल्यार खडपाचेर जेजून ती पवित्र सभा बांदली. काथोलीक पवित्र सभा. सुरविल्लो सांत आयरेनियस हो काथोलीक पवित्र सभा म्हणलो शब्द वापरता. आनी तूं सगळ्यांक आटापून आसा. पूण थोडे जाण ताचे थावन मेकळे जावंक पळयतात. देखून थोडे जाण तांकां प्रोटेस्टंट म्हणून आपयतात. प्रोटेस्टंट म्हळ्यार कितें? 14व्या 15व्या 16व्या शतमानांत आसपास प्रोटेस्टंट पवित्र सभा आरंभ जाली. म्हणजे विरोध करचे. ताचो अर्थ न्ही आमी इगर्ज माते थावन भायर वचून आमी विरोध करीत. इगर्ज माते भितर आसून जे कितें पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणे प्रकार ना, देवाच्या शिकवणे प्रकार ना, जेजूच्या संदेशा प्रमाणे ना, ताका आमी खंडीत जावन विरोध करीत. पूण ताका म्हणून आनी एक पवित्र सभा बांदची गरज ना. न्यू लायफ म्हणटा, नवें जिवीत. आमी हरी एका काथोलिकांनी, हरी एका क्रिस्तांवांनी नवें जिवीत जियेजेस. जेजूनच म्हणा, तुवें परतून जल्मल्या करी देवाच्या राजांत तो रिक्षो नाय. पवित्र आत्म्याचो उजो लावंक हांव आयला. म्हणजे नवें जिवीत आमकां जाय. पेंटेकॉस्टल ताचो अर्थ आनी एक सभा घडची न्ही. बगार हरी एका क्रिस्तांवांनी पेंटेकॉस्टल जावन जियेची. आमी पास्काच्या काळार आसा. पास्काच्या फेस्ता उपरांत 40 दिसा न्ही, 20 आनी 4 तारीखेर ह्या मेयाच्या जेजू पुनर्जिवन जावन सर्गा चडलें फेस्त. आनी 30 आनी 1 तारीखेर पेंटेकॉस्टाची फेस्त. आमी सर्वांनी पेंटेकॉस्टल जाय. त्या पंगडाच्यांनी ह्या पंगडाच्यांनी म्हणून न्ही, आमी सगळ्यांनी काथोलीक पवित्र सभेन पेंटेकॉस्टल आमी जायचें. नियो इव्हँजलिस्ट म्हणली एक सभा, तांणी थोड्यांनी एक पंगड काडला. ती पंगड करची गरज ना. आमच्या हरी एकल्या क्रिस्तांवांनी, हरी एका काथोलिकांनी आमी इव्हँजलायज करी जाय, सुवार्ता परगट करी जाय. बॅप्टिस्ट म्हण आसात, म्हळ्यार बॅप्टिझम जोडलेले. आमी हरी एकले बाप्तिझम जोडलेले. समया जेजू थंय पातकाक मरोन जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जावंक नव्यान जल्मले तसले. येस, न्यू बॉर्न. आमी हरी एकल्यानी म्हाका न्हू सगळ्यांनी सांगाता म्हणून एकच काथोलीक पवित्र सभा जायचें. जेजून गेसेमानी मळ्यांत मागलें जावन आसा. बापा ते समेस्त एक जावन, जशें हांव तुजें तें तूं म्हजें तें एक जावन आसल्या बरी, तांणी समेस्तांनी म्हजें तें तुजें तें एक जावच्या खातीर मागलां. म्हाका आमी एक जावन जियेचें. पूण थोड्या जाणांक
एकवटान जियोंक नाका. तांकां पयस सरोन तांचीच म्हणली एक सभास घडी जाय, तांचोच म्हणलें एक पंगड घडी जाय, तांचेच म्हणलें एक इगज माता करूंक जाय. कित्याक थोडे फावटी ते खापाटी प्रवादी जावन आसात. ते बोकराच्या वेसांत आसचे बोलपे जावन आसात. शेळयांक सोरचे तसले जावन आसात. कित्याक तांकां पयशे करूंक जाय. देखून ते उलयता आसतना म्हणटात, धांत एक वांटो दिया दिया दिया. मोगाचेनो इगज माता तुमकां दिया दिया म्हण इगज माता काण घेना. मोगाचेनो आमी दुबळ्या धाकट्यांक वांटी जाय. खंडीत जावन ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं जायते जण निर्गतीक जाल्यात, वाटसुऱ्या जाल्यात. तसल्यांक आमी जेवण दिसय, खाण दिसय. सबार जण देवीक लोरेत्री मंदिरां येतल्या मागण्यांक तांणी म्हाका म्हळां, फादर आमी ह्या दिसांनी आमच्या घरा लागीं हे पयणारी वाटसुरे मायग्रेन्स वचून आसात, तांकां आमी जेवण करून दिता. थोडीं जाणां 10 जाणां, थोडीं जाणां 50 जाणां, थोडीं जाणां 30 जाणां, आनी थोडीं जाणां तांकां खाणाची वरवीं दितात. आनी थोड्यांक गतांतल्यान वचून खावंक जेवंक दितात. हे मोगाच्यानो धांत एक वांटो म्हळ्यार कोणा एकल्याक त्या एका मनशाक दिवचें न्ही. तो मागण्याचो मनीस म्हणटा म्हणून तो एकलो रेतेर दिता म्हूण ताका व्हरून दिवचें न्ही. ताका ती गरज न्ही. दुबळ्या धाकट्यांक, निर्गतिकांक, पिडेस्तांक, तानेल्ल्यांक, भुकेल्ल्यांक ताची गरज. देखून मोगाचेनो आमी असल्या खापाटी प्रवादी आमी शांत सत्राय घेसय. ताच्या बदलाक मोगाचेनो आमी जेजूच्या मोगांत एकवटान जियेसय. जेजून दाखयल्या त्या वाटेन आमी चलासय. मातेवाच्या वांजेलान 16व्या वसरांत 20 आनी 4 वळीर समी जेजू म्हाका तुका स्पश्ट करता, जो कोण म्हजो फाटलाव करूंक आशेता तो आपलो कुरीस उखल घेवन दी आनी म्हजो फाटलाव करून दी. खापाटी प्रवादी आसात. ते हांगासर पंगड बांदतले आसात. तांचेच म्हणली पवित्र सभा करतले आसात. तांच्या जिविताचो एकच उद्देश तांणी ग्रेस जायची. तांचे म्हणलें एक तांचीच एक इगर्ज बांदी जाय. तांचेच म्हणलें व्हडलें एक हे साम्राज्य मादून हाडी जाय. ते चिंतनान उपरांत तांचे उपरांत कोण कातोलीक पवित्र सभेन मोगाचेनो आमी पाप साहेबातय एकवटता. पाप साहेबातय हर एक दियेसीस एकवटता. आनी दियेसचो बिस्प आनी पाद्र्याप थंयसर धार्मीक सिस्टरां, फिरगसचे उपाध्यक्ष, वाड्याचे उरकार सांगाता मेळोन सार्वत्रीक रितीन सगळ्यांक एकवटान घाल आमी सांगाता निर्धार घेता. आज आपण विजमिता आमच्या मध्ये घडतात. जे कितें देवातावन आयिल्लो, पवित्र आत्म्यातावन आयिल्लो संदेश की म्हणून आमी सांगाता मेळोन निर्धार घेवन त्या प्रमाणे मोगाचेनो आमी सांगाता जियेता. जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार आमी अशीर दारवाट्यांतल्यान प्रवेश जावचें. वय अशीर दारवाट्यांतल्यान प्रवेश जावंक तितलें सुलाभ ना. ती कश्टांची वाट. सांग पावलो जेजूचो लागशिल्ल्यान फाटलाव केलो आमकां म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 11व्या वसरांत. ताणें कितले कश्ट सोंसल्यात म्हणून तो आमकां सांगता. ताका 40 जेरबादांचे मार ताका 5 फावटी मेळ्ळ्यात. आनी तो म्हणटा म्हाका दोरयांनी मारला 3 फावटी आनी 3 फावटी म्हजें तारू वाऱ्या वादळा सांपडलां. आनी तो म्हणटा हांव दर्यांत तार वारस उरलां. एक दीस आनी एक रात कितले फावटी म्हाका थोड्यांनी फातरायलां. वय जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार केवळ ग्रेस जावचें, आस्तबदीक जोडचें, सर रितीचे कुशलाय भोगची न्ही. बोगार मोगाचेनो देवा खातीर, जेजू खातीर कश्टी सोंसचे जावन आसात. आमी पळयता नोएच्या काळार पवित्र पुस्तकांत 6व्या वसरांत आमी वाचता नोएची जिणी. 500 वर्सांच्या प्रायर देवान नोएक दिल्लो संदेश. हांव संवसाराचेर बुडतुगो लाडचो आसा. सगळो संवसार हांव नाश करचो आसा. तूं एक तारू बांद. नोएन मोगाचेनो तारू बांदले मात न्ही. त्या काळाच्या सर लोकां सुवार्ता प्रगट केली. येया सांगाता तारू बांदया, त्या तारवा भितर घ्या. पूण मोगाचेनो कोणेंच मनशान गणने केलें ना. केवळ नोएच्या बायलेन ताच्या तेगा जाणां पुतांनी आनी तेगा जाणां सुनांनी. देखून 11 बाचाव जाल्ले 8 जण मात्र जावन आसात. लगभग 70 वर्सां लागलीं ताका तारू बांदूंक. नोएक 660 वर्सां 600 एज जाल्ल्या वेळार बुडतुगो लाटचो तसलो पावस आयलो शिरांदेर दिसो. त्या दाळा त्या तारवा भितर एक आसतना मोगाचेनो कोणूच आयला ना भितर. पावस येता म्हण तांणी कोणेंच चिंतलें ना. आज आयच्या काळार मोगाचेनो हे कोरोना व्हायरस येता म्हण कोणेंय चिंतूना. आनी आज आयला आमकां सगळ्यांक क्वॉरंटायन केलां, लॉकडावन केलां. म्हाका अशें चिंतना हांसो आयले. आमी भितरले माद्री सिस्टरां विशयांत उलयता. भितरल्या कॉवेंताचे माद्री आमी म्हणटा ती भितरच आसता, तांकां भायर येवंक ना. पूण आतां सगळ्या संवसाराक सगळ्या मनशा कुळाक भितरल्या कॉवेंताच्या माद्री बरी आमकां भितरच रावा जाय पडला. जर तर आमी जावन मोगाचेनो आमीची जिणी सुदरायना, देवच आमकां सुदरावंक एक विविध वाटो सोदता. जावं पुरो नोएच्या काळार सुद्दां बुडतुगोल या आतांच्या काळाचे कोरोना व्हायरस मोगाचेनो आमकां परतून परतून उलो दिता. अशीर दारवाट्यांतल्यान प्रवेश करा, अशीर वाटेंतल्यान वसा, सक्कट तांतू पॉयंट करचे नात. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಗೋವಿಂದ आमी जावचे नाका मोगाचेनो.
अब्राहमाक देवान म्हळें भायर सर तुज्या आवय बापायच्या घरांतलो, भायर सर तुज्या दायच्या गोत्रांत, दायच्या गोत्रा मदलो, भायर सर तुज्या संत गांवांतलो. कित्याक तुज्या संत गांवांत ते बोंब्या पुजा करनासात, मुर्ती पुजा करनासात, आनी ह्या देवा फाटल्यान वता. तूं हांवें विंचून काडलेलो, हांवें दाखयता त्या गांवा वच. मोगाच्यान अब्राहम भायर सरतना ताजी बायल भायर सरली सारा, मात न्ही लोती भायर सरलो ताज्या बायले सांगता. पूण मोगाच्यान आमी जाणाव वाटेर लोताक कस जालें अब्राहमाची वाट चलोवंक. अब्राहमाची वाट भावार्थाची वाट, लोताची वाट सोदोम आनी गोमोरा, थंयसर सर तरेचे खोटेपण नालिसाय थंयसर आसलें. लोत ताचे थंय आकर्शीत जालो. देखून मोगाच्यान थोडे फावटी आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आशेता, पूण अशीर वाटेंतल्यान वचोंक आमकां नाका, सर वायट सांडूंक आमकां नाका. आमी पळयता जेजू सुवार्ता प्रकट करतना अजापां वेंचणूक करतना एक तरणाटो जेजू लागीं आयलो म्हणालो, समया जेजू हांवें सासणीक जिवीत जोडी जाल्यार कितें करीत? जेजून ताका स्पश्टपणान सांगलें, तूं जाणा देवाचे 10 उपादेश. वय सोरी नाका, व्यभिचार करिनाका, खून करिनाका, हें सांगतना तो म्हणालो हें सगळें म्हज्या ल्हानपणांत थावनूच हांव पाळून आयलां. पूण जेजू व्हडा मोगान, व्हडा दयाळेन, व्हडा बिरमतीन त्या तरणाट्याचेर पळोवन जेजू म्हणटा, आतां तुवें करचें एक आसा, तुजें आसलें सगळें तूं वीक, मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक गरजेवंतांक दान कर आनी उपरांत म्हजो येवन पाटलाव कर. हाचो अर्थ कितें? म्हाका न्हू केवल आमच्या जिवितांत कितें आमकां बरें लागता तें मात्र आमी केल्यार पावना. जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार थोडे विशेश कस सोसूंक आमी तयार जावचें. दानियेलाच्या बुकांत पळया, दानियल कितले कस सोंसता. ताका सिंहाच्या धोलीन घालता, सिंहा मदें घालतात, जाल्यार सिंह ताका आपाय करूं सकनात. कित्याक? जेजू मनशा पुताक, देवा पुताक तो पातयलो, देवा थंय एकवटान तो जियलो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन. दानियेलाचे सांगाते आसले शाद्राक, माशाक, आबेदनागो, तांचे पयलींची नांवां जावन आसलीं शाद्राक, माशाक, आबेदनागो, हानानिया, आजारिया, मिशेल. पळय तांची नांवां सयत बदलिल्लीं. थंयसर तांकां गुलाम करून दवरलें बॅबिलोनाच्या रायांनी आनी ताच्या अधिकाऱ्यांनी. पूण ते निराश जाले नात, ते देजेस्पर जाले नात. ताच्या बदलाक ते भावार्थान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागले. देखून देवाचो अनुभव तांणी केलो. उज्याच्या आकट्यान ताका उडयलें शाद्राक, माशाक आनी आबेदनागो. पूण त्या उज्याच्या आकट्यान सयत मनशा पुताचो सांगात तांणी अनुभव केलो. वय मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात, जायते पिडा शिड्या येतात, जायते समस्या येतात. असल्या वेळार मोगाचे न्हू आमी देवाचेर पातयेन विस्वास दवरूंक शिकायचो, देवाच्या हाजीरपणान जिवंक आमी शिकायचो, आमच्या जिविताचो कुरीस घेवन आमी चलाचो. ह्या दिसांनी थोडे कश्ट, घरा भितर रावंक आमकां कश्ट, पूण रावाचो. घरा भितर रावता आसतना आमकां मिसाच्या बलिदानां वचोंक जायना, या कुमगार घेवंक जायना. ताका पुरपुरची गरज ना. थोड्यांनी म्हाका फोन करून सांगलें, फादर कित्याक असले कश्ट आमकां आयल्यात, कुमगार घेवंक ना, मिसाच्या बलिदानां वचोंक ना. हांवें म्हणलें ही देवाची मांडावळ. आमी मिसाच्या बलिदानाक कितले फावटी आमी वांटो घेतला, कितलेशे फावटी आमी सरमांव आयकला, कितले फावटी आमी कुमगार घेतला. आमकां एक अवकाश दिसाक एक वर तरी दिंबयेर पडोवन हात वयर करून मागणें करूं, दिंबयेर पडोवन जायना जाल्यार बसून आमच्या घरांत मागणें करूं आनी नियाळ करूं. कसले सरमांव हांवें आयकल्यात. देव कितले फावटी म्हजे लागीं उलयला. त्या रेतरेच्या प्रसंगदारां मुखांत्र, आमच्या विगारां मुखांत्र, या कोणी गायन करतल्या मुखांत्र, या दुसऱ्या सरमांवा मुखांत्र, या बऱ्या सांताभक्तांच्या जिणये मुखांत देवा जे लागीं उलयला तें हांवें म्हज्या जिवितांत कार्यगत केलां गी. कितले फावटी हांवें कुमगार घेतला, पूण त्या कुमगाराचें महत्व नेनासतना, दोळे धांपून म्हज्या काळजांत आयल्या जेजूचो अनुभव करनासतना हांवें बेश्टेंच म्हजें जिवीत सरलां गी. हो म्हाका अवकाश दोळे धांपून आध्यात्मीक रितीन जेजूक म्हज्या काळजांत घेवन हे दोळस ताका घेतला, ताचो अनुभव करून ताच्या हाजीरपणांत, ताच्या उजवाडांत जियोवंक हांवें प्रयत्न करचे. उगडापणाच्या बुकांत आमी वाचता, पयल्या अवस्वरांत थंयसर 15व्या बोलीर त्या साबाताच्या दिसा, समयाच्या दिसा जुआंव थंयसर पातमोस कुद्र्यार आसा, वरते कस संकस बगून आसा. कित्याक तो एक सुरस आसा थंयसर, केवल जीवदाळी मन जाती मात्र आसा त्या कुद्र्यान. ताका थंय गडी पार केला. पूण त्या दिसा तो मागण्यार आसलो, देखून ताका एक व्हड आवाज आयकता. घुवन पळयत आसतना ताका थंयसर दिसता मनोरा, 7 दिवे ताका दिसता. मोदेगात तो उजो सर्गिंतावन देंवन आयिल्लो उजो जळसो दिसता. त्या ताका दिसता मनशापूत. वय पांयांक गोळ वस्त्र न्हेसलेलो, ताचें तोंड मुखामळ सुर्या बरी पर्स जळटलें आनी ताचे दोळे उज्याचे खेण ते जावन आसले. मनशापुताक पळयल्लोच तो संपूर्ण तरान संतोशान, आनंदान भरून देवाचें आराधन करता. वय मोगाचे न्हू आमी
आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्टामध्ये सहित देवाचें हाजेरपण आमी अनुभव करया. देवान म्हाका तुका म्हळां, हांव तुका सांडिना, हांव तुका सण घालिना. त्या देवाचेर फातयोन आमच्या कश्टांतल्यान, त्या अशीर दारवाटांतल्यान, भावार्थान, विस्वासान मुखार सरया. मोगाचेनो आमकां आसा वर्तें इनाम, वर्तें आशिर्वाद सोमया जेजूचे. तर मोगाचेनो आमी सांगाता मेळोन मागया. मोगाळा सर्गींचे बापा, आमच्या जिवितांत तुवें दिल्ले ते खुरीस आमी व्हडा मोगान होवय जय आनी जेजूचो पाटलाव तो करीच. वय समी जेजू कुर्सार मेलो तरी बापा तुवें ताका पुनर्जिवान केलोय आनी सासणाच्या सासणात तुज्या उजव्याक बसचें भाग तुवें ताका फोव केलाय. आनी ताच्या थंय सगळ्या मनशाकुळाची पातकां तूं बक्षिताय. ताच्या आमोलेक रगतान सगळ्या मनशाकुळाक धुवन नितळ करताय, तुजे थंय राजी करताय आनी सासणाच्या जिविताची इनाम दिताय. बापा, आमच्या जिवितांतले कश्ट भाग्यवंत सांता भक्तांनी मार्तिरांनी सोंसलेल्या बरी मोगान ते सोसूंक, कातोलीक पवित्र सभेंत एकवटान रावोंक आनी बापा तुज्या सासणाच्या जिविताक राखून रावोंक आमकां कृपा दी. हे दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रम पळोवन मागणी करतल्या समेस्त म्हज्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल. तांची पिडा गूण कर, तांचे कश्ट हळ कर, तांच्या कामाचेर, वावराचेर, बिझनेसाचेर आशिर्वाद घाल. सकट संगती तांच्या बऱ्यापणा पडाशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. परतून तें गीत आमी परतून एपटीं गावया आनी आमचो निर्धार जेजूचो पाटलाव करूंक आमी नवीकृत आमी करया. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. पाट करचो ना, पाट करचो ना. होय मोगाचेनो जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूचो मोग करूंक, जेजूचो सासणां जियोंक आमी निर्धार केला. केदींच आमी फाटीं सरचे ना. सर्वेस्पर देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. सर्पदिदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बरो दीस तुमकां मागता. परतून आमची तुमची भेट जावं दी दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रमाद्वारे.